ब्रेस्तारा पीईएस कॉलेजी भायर हेच बस स्टॉपार ही गजाल। दोगूय पीईएस हायर सेकंडरीचे भुरगे मायनर। हायर सेकंडरी सुटले उपरांत 11वेच्या भुरग्यान 12वेच्या भुरग्याच्या पोटान कटर घुसयलो। तोपल्या उपरांत हल्लेखोर भुरग्यान थंयच्यान फुजो काडल्यो। मात उपरांत तो आपल्या बापायक घेवन पुलीस स्टेशनार सरेंडर जालो। सगळो प्रकार थंयच्या बाकीच्या भुरग्यांच्या मुखारूच घडला। काय नाही, जी पहिली बारीकशी झगडी घाल्ली की नॉर्मल मॅटर सामको, आनी तीच मॅटर आयज तेंच्यांनी वाडयली तो म्हणटा तो येयलो झगडपाक येयलो आनी तेच्या फ्रेंडाच्या हात उबारलो माझ्या फ्रेंडाचेर। आनी तेणें मागीर तेणें हात उबारलो म्हणटा तेणें ताका आपटयलो आनी ते मदीं पोटांतल्यान रगत येवपाक लागलें। आमकां कांय कळना, आमी शर्ट उबारले 2 कट पडलेले। 2 कट तेन्ना सावयकारान येयलो, सावयकारान हाडलें म्हाका आयडीन व्हर म्हणून। हांवें फ्रेंडान ताका मागीर आयडीन हाडला। कोणी केलें कितें म्हणून तेणें केलें म्हणून 11th वोकेशनल शिकता। सुरो तोपलो हांवें फ्रेंडांनी पयलें ताका पयलें ते बारीकशी तेच्या हातीन नायफ कितें आशिल्लें अशें आशिल्लें, ताका तोपता आसतना पयलो त्या हाती रगत लागलें तेन्ना। कॉलेजी भायर हो प्रसंग कॉलेजी भायर बस स्टँडार आनी ते गाडी बीन घेवन आयिल्ले कशें कितें मारलो आनी दुसऱ्या वांगडा कोणा वांगडा गाडयेन गेलो। युनिफॉर्म दोगूय जाण युनिफॉर्मान आनी सुरो बॅगान घालून हाडलेलो, हातीन हाडलो दिसता। हातीन धरून हाडलेलो। कॉलेजी भायर खंयसर हें कॉलेजी भायर देवळा भायर ते बस स्टॉप तोपला त्या भुरग्याक केस मातशी क्रिटिकल आशिल्ल्यान फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान बामोळे धाडलो। ताच्या पोटाक खंय 2 कट पडल्यात। फोंडेचे पुलीस दोगांची चवकशी करतात। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दोगांय मदीं खंय कांय दिसा फाटीं बारीक किजील जाल्लें। ब्रेस्तारा परत विशय आयलो तेन्ना ते चडार पडले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीश कुंकळकार।